दिवचल पालिकेन स्वच्छता अभियानाबरोबरच स्वच्छ सर्वेक्षण व्हडा दबाज्यान सुरू केला। पण तितल्याच नेटान पाजी निमुजग्या कडेन वयतल्या वाटेर लोक कोयराचो राशी करपाक लागल्यात। दिवचल पालिकेचे नितळसाण मोहिमेक दाग लागचो न्हय अशें ज्येश्ठ वावुरप्यांक दिसता। जाल्यार कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करतले अशें नगरपालिकेन सांगलां। दिवचल पालिकेन स्वच्छता अभियान नेटान चलयला। हाजे आदीं हे पालिकेची तोखणाय लेगीत जाल्या, पूण हे अभियान खंय मेरेन पावला ते पळोवपाक शुक्राराक गोवा 365 चो कॅमेरो दिवचले भोंवपाक लागलो। दिवचलच्यान मया वचपाच्या मार्गार शिवकालीन निमुजगो लागता। ही आरक्षीत सुवात, थंय वचपाक 5 मिनटांची वाट आसा। जुस्त हे वाटेर कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळ्ळ्यो। ह्या प्रकाराचेर नितळसाण मोहिमेंतलो एक ज्येश्ठ कार्यकर्तो नारायण बेतकेकार कितें सांगता आयकात। दिवचल स्वच्छता मोहिमेचो हांव एक कार्यकर्तो। आज म्हाका खूब वायट दिसता पळोवन की आमी स्वच्छता मोहीम दर आयतार आमी राबयतात, पूण परत परत ह्या रस्त्याचेर हो एक प्रोटेक्टेड एरिया आसा, हो रस्तो आसा प्रोटेक्टेड एरिया आसा, आणि ह्या प्रोटेक्टेड एरियाचेरूच अननोन कोण तरी मनीस हांगा हाडून हे कचरो उडयतात। इतलो कचरो आसा की हांगा आमी तो काडपाक सुद्दां आमकां मुश्कील जाता। तेन्ना हांव दिवचल म्युनिसिपालिटीन हाचेर ठोस उपाय करचो। हांगा येवन कचरो तो आहा तो गोरवां येवन खातात आणि गोरवांचेरय ताचो खाल्ल्या उपरांत ताचो परिणाम जाता। इतलोच न्ही तर हांगा येवपी वचपी लोकांकूय हाचो वासान दुर्गंधी पसरता, रोगराय पसरपाची शक्यता आसा। तर म्हाका दिवचलच्या म्युनिसिपालिटीक एक कळकळीची विनंती आसा की हाचेर एक ठोस उपाय करचो की जेणे करून हो कायमचो हांगालो जो कचरो आसा उडोवपी आसा तो बंद जातले। दिवचल सारख्या शहरान दारोदारी कचरा गोळा करपाची हांगा सोय आसा, इतले करून सुद्दां लोक हांगा हाडून कित्याक उडयता हे कळना। हाच्या फाटलें कारण म्युनिसिपालिटीन किंवा हायर लेवल इवन डेप्युटी कलेक्टर आसा हांच्यांनी सुद्दां हाचेर एक्शन घेवची आणि हो रस्तो प्रोटेक्टेड एरिया रस्तो आसा हो साफ दवरचो आणि दिवचले खातीर स्वच्छता जे मोहीम आसा त्या स्वच्छते मोहिमे खातीर हो एक दाग आसचो न्ही अशें म्हणून परत लोकांकूय विनंती करता। ही प्रोटेक्टेड एरिया निमुजग्या सारकिल्ले इतिहासीक प्रेक्षणीय वास्तू हांगा उबी आसा। थंय वचपाच्या वाटेरच हो कोयर नेमके कोण उडयता हेवूय एक कोंडे। फुडें इतिहासीक वास्तू निमुजगो आसा अशी सुचोवणी दिवपी तकटो थंय लायिल्लो, पूण तोवूय कोणें चोरून व्हेलो। पळयात एकूण प्रकाराचे बेतकेकारांचे म्हणणे। म्हाका असं दिसता की कचरो हो असो आसा की जातून पळयल्या उपरांत लक्षांत येता की हातूंत बऱ्योचश्यो तेलाच्यो पिशव्यो आसात, अंडी आसात, म्हणजे खावपाचे म्हणजे कॅटरिंग किंवा अशें फास्ट फूड कितें आसा अशा प्रकारचो हांगासर हो कचरो आसा। घरांतलो कचरो आसा तो घरान लोक सांबाळून दवरतात आणि तो आमचे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर आहा ते दारोदारी गोळा करतात, पूण हो कचरो असो आहा की जो कचरो ते कोण उडयतात पळय ते दिवंक शकनात किंवा तांची कितें तरी डिफिकल्टी आसतली। ही डिफिकल्टी आहा ती अशी ताणें हें करूंक जायना, प्रकट करूंक जायना। म्युनिसिपालिटीक तांच्यांनी कळोवपाचें, म्युनिसिपालिटी कडेन प्रॉम्प्ट सर्वीस आहा की ते दिवन गोळा करतात, दारोदारी कळोवपाची सोय आहा, इवन हॉटेलां खातीर सुद्दां सोय आसा। तर लोकांनी ह्या असो कचरो न उडयता म्युनिसिपालिटी कडेन संपर्क। दिवचल पालिकेचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारी गोवा 365 कडेन ह्या विशयाचेर उलयलो। पालिकेची ह्या संदर्भात बसकेत गंभीरतायेन चर्चा जाल्या। थंय सीसीटीव्ही कॅमेरो बसयतले, गुन्यांवकारांक दंड करतले अशेंय ताणें सांगले। आयकात। आमकां खबर आहा ती ऑलमोस्ट बॉर्डरीर पडटा। आमी खूब फावटी तो कचरो आमी उखल्ला, रुटीन आमी तेका उखलीत आसा कचरो, पूण ह्या फुडें आमचें हें चलचें ना। आमी तेजेर काल आमची मिटींग जाल्लेली आसा स्वच्छता दुता वांगडा आमचे बिचोलचे। ते सगळ्यांक तांकां वायट दिसलें की अशें थंय उडयता कचरो म्हणून। सगळ्यांनी आमी ठरयलां की आमी जो कोण उडयता थंय कचरो तेजेर आमी स्ट्रिक्टली एक्शन ह्या फुडें घेतलें आनी तांकां रिक्वेस्टूय करता की तेंच्यांनी थंय तो उडोवचो न्हू। जाय तेंच्यांनी डायरेक्टली आमच्या प्लांटार सुद्दां तो कचरो व्हरोन दिवंक शकता। इतकेंच हांव रिक्वेस्ट करूं शकता तांकां। तेंचेर कितें वॉच दवरपाचें बी कितें थारायलां? चालू आसा आनी आमी आतां कॅमेराचे प्रपोजल आमचे घेतलेले आसा। आमी 3 कडेन आमचो बिचोली ब्लॅक स्पॉट आसा, आमी थंय कॅमेरा घालून आनी कोण तो आमी तांकां कोण उडयता तांकां आमी स्ट्रिक्टली तेंचेर एक्शन आमी घेतलें। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।